Pesadora, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, सृष्टीच्या रचणारा, एकुलपे सागोरा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत ह्या देवस्तुतेक मागता. सद्याकाळ 14वा आयतार आज आमी संभ्रमताना एका मनाचे काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. सर्व आमच्या कश्टतेल्या भाव भयणी खातीर प्रतिरितीन पावसा वरा वरवीं तशेंच मणिपुरांत आनी इतर सुवातींनी कश्टतेल्या आमच्या भाव भयणींक सर्वेस्पर देव सांबाळून दी, राखोवन दी आनी सुडका दिवं दी म्हूण विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. हे संदर्भार अर्गांतेसां बसोत मिसपटयता फबेनी जेस मेंडोन सदवा कतार सर्विरेद्या बसोत मागे हांगा समेस्तां बसोत मागे जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास काडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा आसूं, मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या न्हू एक कुटुंबाच्या स्पिरितान सुम्याच्या जेवणान वांटेली जावंक आमी सुम्याच्या वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्त आमचो खरो विशेव आनी समाधान म्हणलो संदेश दिता. जिणेच्या कश्टा वेळार आमी कांगाल जाता, पूण आमकां रचलेलो देव सदांच आमकां कश्टा आनवारांतलें राखून व्हरता आनी बुजवण दिता. जेजूक आमच्या जिणेचो सांगाती करया आनी हें पवित्र बलिदान भेटोवया. जेजूक आमच्या जिणेचो सांगाती करया. कशें तो बळो आनी कलतो जालो, आमी बळी आनी कलती जावंक आनी ताचें समाधान सदांच आपणावंक तो आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र परिवांटेली जावच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू, तुजें उतर आमकां सादीं करता, बळी करता, पण तें उतर आयकूंक, तें उतर वाचूंक, तें उतराचो मोग करूंक आमी फाटीं सरल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चातापोवन बोगसण्या मागून म्हणटा हांव, सोम्या काकुळकर. मोगळा जेजू, तूं बळो आनी कलत्या काळजाचो, आमी बळी आनी काळताची काळजाची जावंक तूं आपोवणी दिताय. बळे आनी काळतें काळीज आमी रुता करिनासतना गर्वी आनी अहंकारी मसरी काळीज आमी रुता केल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बोगसण्या मागून म्हणटा सोम्या, क्रिस्ता काकुळकर. मासा रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार समाधानीन जिवंक शकना. बगार आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार समाधान जिवंक शकता म्हणलें सत तूं आमकां आयच्या वचपांत दिताय. पण आमी जायते पोटी मासा रक्ताच्या अपेक्षा प्रमाणे जियोवन आमचें समाधान होगडावन गेल्लें आसा. तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चातापोवन बोगसण्या मागून म्हणटा हांव, सोम्या काकुळकर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक.
आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सुमिया देवा देवाची शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो पवी एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एकडी बरदोळे दांपया आमच्या आमच्या ते सवांगातीर गरजांगातीर इराद्यां खातीर आमी मागया भोवमगाळ बापा आमच्या देवा पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें वारलोय पदकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें तशें सासणाचें सुख भोगूंक आमकां फोव कर आमच्या सुमयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससना जाकेरियाच्या पुस्तकांतलें वाचप सियोनाच्या दुवे व्हड उल्हास कर जेरुजालेमाच्या दुवे संतोशान बोब मार पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितीवंत आनी जैतेवंत तो कलतो आनी गाडवार बसोन येता गाडवाच्या पोरार गाडवाचे तारुण पोरार बसोन तो येता हेफ्राइमाचे रथ आनी जेरुजालेमाचे गोडे तो नाश करतलो झुजाचें दोण तो मोडटलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडटलो ताचें साम्राज्य दर्या तावन दर्या पर्यंत आनी एफ्रायटीस न्हंय तावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतलें देवाचें उतरें देवाची व्हड उपकार देवा मोच्या राया सदां काळ तुझे नाव हांव वाकणटा दिसान दीस तुका हांव दिन वाजता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता
मोचरया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता सोमी दयाळांनी काकुळधार सोंसणीकायेन आनी प्रिती मोगान भरलो सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळे आपले रचने थंय कणवळायेन भरलो देवा मोचरया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता देवा मोचरया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता San Paulon रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगर पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय तितलेंच न्हय जेजू मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ता मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच आत्म्या उद्देशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवाण भरतलो तर भावा भयणीनो तुमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षे सरी जाल्ल्या जिवाणाचे ऋणी न्हय कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जेशा जाल्यार तुमी मोरतल्यात पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात देवाचे उतारे देवाचे व्हड उपकार सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुट लनांक तुवें उगडल्या हालेलुया 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 सर्वेश्वरा तुझे वर्तमान प्रगट करू म्हणजे वंटानी काळीस तू पवित्र कर सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया जाणत्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती लनांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर्वस्तू म्हज्या अधीन केल्यात पण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक शिवयल्या ताचे शिवाय बापा की कोणूच वळखना या म्हजे सरसी तुमी समेस्त कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलभ आनी म्हजें होजें हळू देवाचें
उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा बापा सर्ग संवसाराच्या दनया हांव तुका अर्गां दितां. कित्याक अर्गां दितां? जाणटे आनी बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यो संगती ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. कसल्यो संगती? ल्हानांतल्या ल्हानांक ताणें उगडापे केल्यो. सर्गीच्या राजाच्यो संगती. सर्गीचें राज्य कोणाक मेळत, कोणाक तें फावो जायत. सर्गीचें राज्य कोणाक वेतलें आनी कोणाक तें बगूंक मेळटलें म्हणले विशीं तुवें व्हडल्या व्हडल्या मनशांक, बुदवंतांक तुवें तें सांगूंक नाय, जाणट्यांक तुवें दाखोवन दिवंक नाय, बागार असल्या दुबळ्या धाकट्यांक तुवें शिकयलां. जेजू खुद्दू सर्गीच्या राजाची बरी खबर हाडून आयलो. वपारी मुखांतर सर्गीचें राज्य कशें म्हूण ताणें विवारिलें. आनी जावं पुरो सासवाच्या बियाची वोपार, नेराची वोपार, जाळाची वोपार, ओंपयांची वोपार, जायते वोपारी मुखांतर सर्गीचें राज्य कितें म्हणून जेजून साद्यांतल्या साद्या लोकांक कळीत केलें. आनी हें सर्गीचें राज्य कशें आपणावयत म्हणल्या विशीं ताणें दोंगरा वयल्या प्रसंगांत अध्याय 5, 6 आनी 7 विवरण दिलें. प्रतितीन 8 भागेंत आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात, रुदान करतात, सादी बळी, नितळ मनाची, पेल्या पासून बुकेतात आनी ताणेतात, आनी सगळ्यांक हें सर्गीचें राज्य फावो जातलें म्हूण ताणें सांगलें. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, असल्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक उगडापे केल्यो सोम्यान, त्या पासून तूं देवाक तूं अर्गां दिता. बुदवंतांक हें कळीत ना. बुदवंत म्हणटात खावन पिवन गम्मत मारा, सर्गीचें राज्य ना म्हणटात. तशेंच जाणटे म्हणटात देव ना, सर्गीचें राज्य ना, आमची बुदवंतकायच सगळें म्हणून ते चिंतात. देखून तसल्यांक देवाचें उतर जाणवायच्या ग्रंथान म्हणटा, हत्त पिशा तूं देवा मुखार तुजी बुदवंतकाय धुळीच्या कणा परी. देवा मुखार तूं कांयच न्ही. देवान ती ल्हानशी बुदवंतकायन तूं अशें उलयताय म्हणटा देवाचें उतर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून जेजू म्हणटा म्हज्या बापान सर्वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात. सर्वस्तू भुमींतली अरी एक वस्त म्हज्या हातीन दिल्यांत, मात्र न्ही तुमकां सगळ्यांक म्हज्या हातीन दिल्यांत. म्हज्या ताब्यान दिल्ल्या एकल्याकी हांवें उगडायनाय. एकल्याक सगळ्यांक सास्तीक जिवीत मेळत जाय, सगळ्यांक सर्गीचें राज्य मेळत जाय. आनी ती बापाची खुशी, आनी ती बापाची खुशी जारी करचे खातीर हांव आयलां. देखून तो म्हणटा बापान पुताक पळयला, पुतान बापाक पळयला, हाचे शिवाय कोणाकच कोणू सुनेनांत. हें सत जेजू आस उगडापें करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी दुबळ्या धाकट्या कश्ट केल्ल्या लोकांक तो आपयता ताचे सरसी. येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, येया. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जावं पुरो जाणटे, जावं पुरो बुदवंत, जावं पुरो शिकपी, जावं पुरो आशिकपी, जावं पुरो दुडवादीक दुडून आतलोलो, सगळे मनीस एका ना एका रितीन कश्टून आसात. आधुनीक समाजांत जायतो लोक मतीच्या पिडेन कश्टून आसा. टेन्शनांत, डिप्रेशनांत, न्हीद पडत नासतना विविध विराराय करंदाय बघून जियेतले जायते जाण आसात. आनी असल्या सगळ्यांक जावं पुरो कुडीची पिडा, जावं पुरो मोतयेची पिडा, जावं पुरो जिणेंतले कश्ट, जिणेंतले अनवरां, अडचणी, हें सगळें घेवन रुदान करतले जायते जाण आसात. आनी तसल्या जेजू म्हणटा येया तुमी म्हजे सरसी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो. विविध रितीचे कश्ट, जावं पुरो पिडे शिडेचे कश्ट, जावं पुरो कश्टां अनवराचे कश्ट, जावं पुरो नुकसाणेचे कश्ट, जावं पुरो दुबळीकायेचे कश्ट, जावं पुरो विविध करंदायेचे कश्ट तुमचे तें आसूंक पुरो. विविध रितीचें वजन तुमी वयता जावंक पुरो. पूण सगळें घेवन म्हजे सरसी येया. तो म्हणटा येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो, समाधान दितलो. येया म्हजे सरसी. म्हजे सरसी येता
ताका समाधान मेळटा. देखून जायते सरशी जेजू लागीं आयले, समाधान नातलो जाकेव जेजू सरशी आयलो आनी जाकेवाक कितें मेळ्ळें? बादशावी मेळ्ळी. सुंका गाट्यार बसून आसलेल्या माथेवाक समाधान म्हण नातलें, पातकी म्हण ताका वलयतले. जेजून आपयलें, जेजू सरशी तो गेलो आनी तो भाग्यवंतपणाक उबारलो. सगळें पातक ताणें सांडलें. मरणाच्या तडीर आसलेली, मरणाच्या तडीर मरणाचें फर्माण लाभलेली, प्रद्वारा सांपडलेली स्त्री जेजू लागीं आयली. नासावना ती, मरण पळोवना तिणें, फाटीं गेली. समाधान तिका मेळ्ळें, संतोश मेळ्ळो आनी तृप्ती तिची जिवितांत जाली. नासमाधान वळवळटली. सामारिताची स्त्री दोनपराच्या बारार जाकोबाच्या बांयच्या काट्यार येता. नासमाधानान वळवळटली ती आनी जेजू तिका भेटता. थंयसर तिचें नासमाधानाचें सगळें काळीज समाधानान भरता, मोद समाधान भरता. एका रितीचो उल्हास धांवन वता ती. प्रवादी आयला, व्हड मनीस आयला, देवाचो मनीस आयला म्हणून देवाचो पाटलाव करता. आपली दू हुशार ना, देवसार लागला म्हूण सांगून निरंतर सुमयाच्या फाटल्यान बोबमान येतली ती स्त्री कानान घालन जेजूच्या फाटल्यान येता आनी जेजू म्हणटा, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ, म्हजे सरशी आयली तूं निराशी जावन फाटी वयची नाय, तुका तुजी दू बरी जातली. पळया, तशेंच आपणाक 14 वर्सां हांव रक्तसावाच्या पिडेंत कश्ट नासली स्त्री, जायती गांवठी वखदां पंडिताची वखदां करन कंगल जाल्ली आनी आपूण मरता कशें तिका भोगतलें. आपूण जेजूच्या वस्तुराचें पोंतां पडोन म्हणून जेजू सरशी आयली. जेजूच्या वस्तुराचें पोंतां पडटा आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची देवी सगत भायर वचून तिच्या रक्ताची झर रावता आनी पळया ती संतोशान फाटी वेता. कुर्डे बार्थे मेळू देदस्पर जावन आपूण कुर्डो म्हणून भीक मागून मागून थकून गेल्लो तो जेजू लागीं येता आनी सोम्या म्हाका दिश्ट दी, आनी सोमी ताका दिश्ट दिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याक वर्ण करीत संतोशान तो फाटी वेता. 10 जण खोडकार जेजू लागीं आयिल्ले, तांकां बहिश्कार गेल्लो गांवांत तावन, कुटुंबांत तावन बहिश्कार. लोक तांकां पळोवन भियेतालो, पेटे तांचे गायले वताले. ते दसपर जाल्ले, ते खंगाल जाल्ले, ते जेजू लागीं येतात, आमकां नितळ कर, आमकां गूण कर म्हणून भीक मागतात ते जेजू लागीं, भलायकेची भीक. आनी जेजू तांकां आपडटा आनी गूण करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संतोशान ते फाटी वेतात. सगळे जेजू लागीं आयिल्ले कोणूच निराशी जावन फाटी वचूनात. जावं पुरो छत्रपतीचे नौकर जेजू लागीं आयिल्ले, थंयसर छत्रपतीचे नौकर आनी थंयसर वेता आसतना पळया मरण पावला म्हणली खबर. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार कितें जाता पळया, जेजू थंयसर एक नवें साव, एक नवें जिवीत थंयसर दिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संतोश. जेजू लागीं आयिल्ले, जेजूक पळयल्ले, जेजूक आपडिल्ले आनी जेजू सवें वेळ करशिल्ले. कोणूच निराशी जावनात. एकलो मात्र निराशी जाल्लो. कोण तो? क्रिस्त मनीस कोण? जुदास ओके. तो मागीर गळपास काडून गेलो. ग्रेस्त तरणाटो देवाचें उतर म्हणटा, तो बेजारान फाटीं गेलो. ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयिल्लो, समाधान सोदून आयिल्लो. तो सर्गीचें राज्य कोणाक मेळटा? सोम्या, तूं बरो मेस्त्री, तूं मेस्त्री बरो, चक्कड बरो म्हणटा तुका. सर्गीचें राज्य जोडूंक हांवें कितें करी सई? ग्रेस्त मनीस तो, जायते दुडो आसलो, आस्त आसलें, बदीक आसलें, पूण ताचें काळीज ताणें बळें करूंक ना, ताचें काळीज सादें करूंक ना. बळें आनी कालत्या काळजान तो येवंक ना. गर्वी आनी हंकारी काळजान जेजू लागीं आयिल्लो सवालां विचारूंक. सर्गीचें राज्य जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताचेर मोगान दिश्ट घाली पळया. पूण ह्या मनशान, ह्या गर्वी मनशान, ह्या अहंकारी मनशान, ह्या कपटी मनशान जेजूचेर दिश्ट घालूंक ना. तो स्वरां बरी करूं लागलो. ताणें धरणीर पळयलें, तेणें पळयलें. आनी जेजून ताका जाप दिली, उपादेश पाळ, ते हांव ल्हानतान पाळून आयलां, आनी कितें करीचें सांग. तुजें आसलें वीक दुबळ्याक वांट आनी उपरांत म्हजो पाटलाव कर. सट्टकन उठून गेलो तो. जेजूचें तोंड पळोवं ना ताणें, जेजूक ताणें कॅर करूं ना. जेजूची उतरां ताका नाका जालीं. हंकारी जालो तो, गर्वी जालो तो. जेजूची दिश्ट घालूंक ताका जालें ना. कित्याक ताचें हंकारपण, ताचें गर्वीपण, ताची वडविकाय, ताचें आस्त, ताची बदीक सोडूंक ना ताका. फाटीं गेलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा, तो मात्र निराशी जावन फाटीं गेलो. खंय गेलो गोत्तू ना. ताची गत कशी जाली गोत्तू ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून सोम्या लागीं बाबरतान येता, सोम्या लागीं साद्या काळजान येता, साद्या मनान येता, कालत्या काळजान येता, बळ्यापणान येता.
तो जिवीत जोडतलो जिवीत जोडतलो. संतोषान ताचें जिवीत बदलतलें, संतोषान ताचें जिवीत परिवर्तन जातलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आयज जिजू म्हणटा, कितें म्हणटा, मुजें जूं तुमच्या कांदार घेया, मुजें जूं तुमच्या कांदार घेया. नांगराचें जूं रेडे कांदार घेतात, गाडयेचें जूं गाडयेचे पाडे कांदार घेतात. पण जेजू म्हणटा मुजें जूं तुमच्या कांदार घेया. कसलें जूं? बोळ्या आनी कलतेपणाचें जूं, बोळ्या आनी कलतेपणाचें जूं तुमी तुमच्या कांदार घेया. कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमी बोळ्या आनी कलत्या काळजाचीं जायजय. तवळ तुमकां समाधान मेळटलें. समाधान. बळेपण म्हळ्यार कितें? बळेपण म्हळ्यार सादेपण. सादो मनीस, बळो मनीस. सादेपण म्हळ्यार सत्तीपण. सादो मनीस, नितळ मनाचो, नितळ काळजाचो. सगळी पृथ्वी ताच्या जाता ताचें दायज. भायर भितर तो उलयना, मतीन वायट चिंतिना, खबरो करिना, अन्याय चिंतिना. तसलो एक सादो मनीस. सादो आनी कलतो. कलतो कोण? वडिलांक जावं दी, लनांक जावं दी, सगळ्यांक काल जावन चलता, मोगान उलयता, बरसता आनी सगळ्यांक देवाचो मोग पेल्याचो मोकळीत करता. तो कलतो मनीस. देखून जेजू म्हणटा तुवें बळो जायजय, तुवें काळतो जायजय. हांव देवाचो पूत जालो जाल्यार त्या समासपणाक लबदवन रावूंक ना, रावळेरान जल्मोंक ना, वा ओडपणाची कामां हांवें करूंक नात. सादो जालो हांव, कालतो जालो. कित्याक कालतो जालो? कित्याक देवाक महिमा हाडच्याक. देखून तुमी सादी जावंक जाय, कलतें जावंक जाय. तो तुमकां समाधान मेळटलें. समाधान मेळचें जाल्यार कितें गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो? आयच्या पयल्या वाचपांत, दुसऱ्या वाचपांत रोमाकारांत बरोवन सांत पावलो भोव अपुरबायन म्हणटा, समाधान मेळत जाय जाल्यार तुमी तुमच्या आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलय. आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे. बगार न्ही मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे. मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे चेतल्यांक बिलकुल समाधान मेळ्ळें ना. कित्याक म्हळ्यार कितलें आसल्यारय पावना, कितलें केल्यारय ददूस कांयना, कितलें केल्यारय पोट भरना, कितलें रूस पळयल्यारय पावना, कितलें पियेल्यारय पावना, कितलें आसल्यारय पावना. कळ्ळें गी? केल्ल्याक नाल्ल्याक चिकोल सडकय, केल्ल्याक आंगालाप सडकय. तशें एक सांगणी आसा, केल्ल्याक आंगालाप सडकय, नाल्ल्याक चिकोल सडकय. तशें आशा मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जे येतल्यांक थंय कांया हें कांया, थंय दी हें दी. आशा मासा रक्ताचीच आशा. खावचें कितें, पिवचें कितें, गम्मत मारचें कितें, तसलें चिंताप, तसलें चिंताप. तांतूं समाधान म्हणलें आसना, तृप्ती म्हणलें आसना. कितलेंय दी, एक घडी मात, मागीर नांतना, मागीर उडासतना. तसलें मनीस, तसलें मनीस समाधानान जिवंक सकनांत. आनी तशेंच तुमी पळयता तेणें निर्भयाचें मरण जालें. ते तरणाटे आसले थोडे जाण निर्भया थंय दिल्लीन तेजी विशीं मारलें, जावं बरो सौजन्याक दिवशी मारलें. पळया, पूण निर्भयाक दिवशी मारले सककडे मेळ्ळे. ते मेळ्ळे पुरो तरणाटे एकटे. पळय, मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे गेले सळये फाटल्यान आनी त्या शलयेचे सगळे सत्यानाश केले, सगळीं किळकुळां केली. कितें फावो जालें तें? जैलांत आसले, समाधानान आसले गी, संतोशान आसले गी, नातले. भिरांकूळ कश्ट, टेन्शन, रडणें, रुदान आनी मुखार पासिसो कांबो. पळया, अजमल कशाब आसलो, 8 जाण आयिल्ले, ते एकलो शिरकुलो, 7 जाण मेले. तो जैलांत आसलो सुमार 1.5-2 वर्सां. संतोशान आसलो तो. खेदळा ताचे गुमटेक पास पडटा म्हूण ताका गडी नातलें. हरी एक गडी तो कंदीन आसलो. पळया, एका मिनटाचें सूख, थोड्या गडिताचें सूख, मासा रक्ताची ओडणी अपेक्षा सगळें जिवीत बरबाद करूं शकता, सगळें जिवीत रुदानान दवरूं शकता, सगळें जिवीत कंगाल करूं शकता. देखून तसलें जिवीत न्ही, आत्म्याचें जिवीत, आत्म्याची खुशी, सादेपणाचें, बळेपणाचें, सत्तीपणाचें, सेवेसाकरेचें, आत्म्याची म्हळ्यार देवाचें जिवीत. आनी तें केदिंगस वायट करूंक सांगिना, तशेंच कोदिंगस खोटेपण आदारूंक सांगिना, अनितीन जिवंक सांगिना, अन्यायान चलोवंक सांगिना. आनी तें जिवीत आमी रुता करूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वचपांनी आमी आयकलें जाल्यार खंडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी जेजू जावन आसा सादो आनी बळो. साद्या आनी बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. आनी आमी बळी आनी कलत्या काळजाची जावंक जाय. तो आमचें जिवीत समाधानाचें, संतोशाचें जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी तो आमी खंडीत आयच्या किर्तनांत गेलेले बरी. देवा म्हज्या रया, हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची वडवी गातां म्हणून गावंक आमकां साध्य जातलें. देखून आमी हर एक दीस उठताना आनी न्हिदताना मागणें म्हणया, जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या
करकळीच म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणलें मागणें हर एक पटी उठ्ठाना 10 पटी आनी न्हिदतना 10 पटी आमी म्हळें जाल्यार जिवीत आमचें खंडीत बदलतलें. सोमी बळो आनी कलत्या काळज असो आमचें जिवीत ही बळ्या आनी कलताचें बळ्या आनी कलत्या काळजाचें करूंक शकता म्हणलें 7 जाणां जावन आमचें जिवीत सोम्याक समर्पिया. तसो सोमी जेजू बळ्या आनी कलत्या काळज असो आमचें जिवीत ही बळ्या आनी कलत्या काळजाचें करून दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया तरी एका देवात आसूल आमचो बाबार तुसार या सगळीं संगता आमी म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्ग आनी भितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो ओंकार मरियेंतान जल्मलो 5 वेळा कोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा तो जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पदेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यान ती वर्सुबे करून घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पुय सभी भक्तां स्वेकतार पातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमीन. आमी सर समयाची फाटला उदारां आमी सर्व ह्या भावार्थान आमी आतां उसारलेल्या भावार्थान जिवन आसा तर आमचें जिवीत सादें आनी बळें जावच्या खातीर देवाचो आदार कृपा मागया आनी आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ वडील पापा साहेबाक सर्व गोवळ्यांक याजक आनी धार्मिकांक मिसांव वावरांत उर्बेस्त कर आनी तांचे मिसांव तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी कुटुंबाचे उदरगते पासत विविध योजना मांडून हाडूंक आनी ती जारी करचे दिशेन लोकांक तांकां आपलो पाठिंबो दिवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या दादल्या स्त्रिये मदें मोग आनी समजणी दिसान दीस सोडून दी. तांणी एका काळजा मनाची जावन एकामेका बोगसून जियोंक तशेंच आत्मीक बरेपणा पासत वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्यांक आनी पिडेस्तांक आमी मान आनी गौरव दिवंक तांचें उतर आयकून खालतेपणान जियोंक शिकय. तांची बऱ्या तरान जतन घेवंक उदार मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी दिसपडते मागण्याचो महत्व समजोवंक पवित्र आत्म्याचें बळ दी. युवा जाणांनी कुटुंबाच्या मागण्यांत वांटेली जावंक आनी कुटुंबांत तशेंच फिरगजेंत मागण्याच्या विविध आचरणांनी वांटो घेवन तुजे तावन बळ जोडूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी जिणयेच्या कश्टां वेळार कंगाल जायनासतना सदांच तुज्या पुता जेजूक आमचे जिणयेचो सांगाती कर्ण जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू त्या देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ ह्या तेस्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पून तळार हातीन धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इगडी बरदोळे तांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला थंयसर उडास काडया तांचे बसत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. सर्गींच्या भू मुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तुका आमी भेटोवन दिता. ह्या माध्यमा मुखांतरे मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व भक्तिकांची मागणी तुका भेटोवन दिता. आम हर एकल्यांक कितें जाय तें तूं जाणाय. तूं बळो आनी कलत्या काळजाचो आमचें जिवीत ही बळें आनी कलत्या काळजाचें करून संतोशाचें जावंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना.
सर्वेस्पर सदिरस्ता मिरसों उदारपणा दिला तो डामरी पिनी दंड करोडन बाकी विकास मोठा चालू सर्गीच्या घेऊन डोंगेवा रक्तामासा सदस्य मिरता उदारपणा दिला तो तुमका सर्वांत दिला सजवर तुमका पिमान दतो सस्नाच्या सस्नाने बाजई सर्वेस्पर दवार दसले पुण्यावैना संगी बाप्पा जीवन आमचे दितो तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागाती तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसवेच्या देवाक सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचे अंतस्करण तळ जावं आनी सर्गीचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोभया आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश्यामी करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या अस्कत विनाशी सैमाक तुवें तुज्या अगणित पदवेचो आदार दिलोय पूण सडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानच करची मनशान उगडायलेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तांतूं अदीक परजळता महिमा तुजी देखून त्यास जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान भरून तुजे मुखार वाकणटा तुका वयर सरगार तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नाव येता ताकाच सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय वो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडा आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत सावन बदलची घडी आमचे सगळें जिवीत सादेपणाचें बळेपणाचें संवच्याक कलतेपणाचें संवच्याक जेजूच्या कुडी रगताक आमी समर्पण दिवन आमचें जिवीत ताचे सारकें संवच्याक मागया बापा क्रुस्तू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची
तेच परी जेवण जात असताना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वचिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाच्या माये संगती तिचो पती भगेवो जुजे भगेवो धर्मदूता भगेवो जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची अजनामतीन दवरन ताणें शिकयलेले मागणे भुभक्तीपणी मागता आसतना आमचें काळीजी सोम्याच्या काळजा सारकें सदां निबळें जावच्या पासून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रासास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची ताव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता देवा जेवाच्या वता बापाच्या कशा प्रमाणे पळयतात साकरा संवसारात जिवीत दिलें हे तुज्या भोव पवित्र कडेन रक्ता हरवीं सर म्हज्या कोट्यापणान तो सोर वायटांतलो म्हाका आनी वार सदांच तुजी आज्ञा पडूं म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळ्यो वेगळ्यो सरूंक दीस म्हाका निर्मे नाकास. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी संवसारी आयिल्ली. तो कलतो जाल्लो तो बळो जाल्लो आमी कलती आनी बडी जावंक उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली.
काळजान दायिल्ल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तूं आयला आमी त्या अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू. सर वाईटांतले विघ्नांतले निवारलेल्याक कुडयेत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर, सर अपायांतले मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर, कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर, आयचो दीस पळोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर, आयचे दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर, तुजें उतर आयकूचे भाग फोव केल्ल्या खातीर, पवित्र एवकरिस्ता मारिफात आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर, बरो पावस त्या दिसांनी दिल्ल्या खातीर, सर अनवरांतले आनी अवघडांतले वाऱ्या वादळांतले आमकां आनी वारलेल्या खातीर, तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजान. प्रार्थुया. बापा आमच्या भोवमोगाळ बापा, हे देवत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्या, ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाकण्णू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वाटे सुमया म्हाका सल कुरपे देण्याक तुज्या आत्मो म्हजो नेट घालून तुजे सदांच म्हाका वाग शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. क्रिस्तांत वासताना म्हजो आदार पैन मोजे करताना दयेन म्हाका तूं राख. क्रिस्तांत वासताना म्हजो आदार पैन मोजे करताना दयेन म्हाका तूं राख. शिगुणाचे वाटे सुमया म्हाका सल कुरपे देण्याक तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वाग शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देवा. भगीन कुसाचे कृपेनी आमकां आमचे देवा आमच्या दस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता.
हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.